ताका सगळे बेस्ट विशीज दिता आसतनाच ह्या संदेचो फायदो घेवन जे गेले कितले दीस जवळजवळ 6-7 महिने म्हाका दिसता खुबशा प्रेस कॉन्फरन्सांक होच एक इश्यू येतालो लिडरशिपीचो आनी तो सगळे कॅडर सगळ्यांकूच एक वेगळे कन्फ्युजनान उरताले. सो ह्या वेळार हांव आमच्यो काँग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधीचे धन्यवाद दिता कारण म्हाजेर परत एकदा ट्रस्ट रिपोज करून म्हाका परत प्रेसिडेंट म्हणून काम करपाची संधी आमच्या काँग्रेस पार्टीच्या अध्यक्षान केल्ली आसा. तशेंच आमचे आदले अध्यक्ष राहुल गांधी हाचे सपोर्ट गायडन्स आनी एडवायस जो टायम टू टायम मेळटा आनी परत एकदा एक म्हाका कंटिन्यू करपाची संधी दिल्ली बद्दल आनीक गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी आनी स्ट्रेंथन करपाक गोंयांत ताचे धन्यवाद दिता. त्याच बरोबर पी चिदंबरम आमचे एसीसीचे सिनियर ऑब्जर्वर, आमचे जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपालजी, एआयसीसी इंचार्ज दिनेश गुंडूरावजी हांचे सगळ्यांचे सपोर्ट आनी कॉपरेशन, त्याच बरोबर आमचे तिनूय ऑब्जर्वर आनी जेणी मेंबरशीप लॉन्च केल्ली आसा तेजोय प्रोग्रेस जाता तेंचेय धन्यवाद दिता. तशेंच आमचे वेगवेगळे चेअरपर्सन्स आनी को चेअरपर्सन्स जे अनाउन्स जाल्ले आसात हांच्या सगळ्याच्या मार्गदर्शनान आमी मुखाल्ली असेंब्ली इलेक्शन युनायटेडली काम करतले, एक जावन सगळे काम करतले, एक काँग्रेसची टीम म्हणून काम करतले कारण गोंयचे सगळे लोकांक दिसता की ह्या फावटी काँग्रेस पक्ष सरकार स्थापना करपाक जाय म्हणून. त्याच बरोबर आमचे सगळे काँग्रेसचे ऑफिस बेरर्स, फंक्शनरीज, ब्लॉक्स ते सगळे लेवलाचेर वर्कर्स पार्टीचे आसात तांकांय सगळ्यांक धन्यवाद दिता कारण त्यांनी कंटिन्युअसली सपोर्ट दिलो सगळे वेगळे वेगळे एक्टिविटीज जेन्ना म्हाजे रेजिग्नेशनचो तेजे नंतर सुद्दां आनी पार्टीचे सगळे प्रोग्राम एक्टिविटीज कंटिन्यू दिवपाक सगळ्यांचो सपोर्ट मार्गदर्शन जालें. लोकांचोय आमकां सपोर्ट मेळून लोकांक वेगळे खेरीजचे देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच अपेक्षा धरता ज्यो सगळे जे कोणाक आमचे फंक्शनरीज ऑफिस बेरर्स सगळ्यांनी आमी एक जावया. आमचे भितर डिफरन्सीस कितें आसपाक शकता पूण ते डिफरन्सीस आमकां बीजेपी अगेन्स्ट फायट करता आसतना ह्या सरकारा विरुद्ध फायट करता आसतना आमी सगळे एक जावन एक टीम म्हणून फायट करूया. जे कोण अजुनूय कुशीक आसा तांकां सगळ्यां कडेन मागता आमी सगळे एक जावन आमी ह्या सरकारा विरुद्ध फायट करूया आनी 2022 लोकांच्या अपेक्षे प्रमाणे आमी काँग्रेस सरकार परत एकदा गोंय राज्यांक स्थापन करूया. ऑर्डर येयल्ली आसा, ब्लॉक आनी डिस्ट्रिक्ट कमिटी डिजॉल्व जाल्ली आसा. तेजे नंतर आमी 5-5 बॅचांचे अशें करून 5-5 ब्लॉक्स आमी अनाउन्स करतले बेस्ड ऑन द परफॉर्मन्स कोण आसते त्या कामा खातीर आमचे तिनूय ऑब्जर्वर मतदारसंघांनी विजीट करतले. 3, 4, 5 तारखेक आमचो चिदंबरमजी गोंयांत येतलो आनी तोय थोडे ब्लॉकांनी विजीट करतलो. कदाचित वेगळे वेगळे ग्रूप करून आमी 3 दिसां भितर खुबशे ब्लॉक विजीट करपाक शकता हाची आमी शक्यताय पळयता. सो हे सगळे ब्लॉक्स आसात, 1 म्हयन्या भितर रिकॉन्स्टिट्यूट करपाची जबाबदारी आमचेर दिल्ली आसा पूण ती जबाबदारी आमी तेजे पयलींच करतले कारण सगळ्यांची क्लॅरिटी थोडी आसा. जंय खंय डिफरन्सीस कितें आसा थंय एक कन्सेसस करून एक बरो ब्लॉक, एक फंक्शनल ब्लॉक आमी कॉन्स्टिट्यूट करतले आनी ब्लॉक प्रेसिडेंट जेन्ना परत रिकॉन्स्टिट्यूट जातलो तेजेर एक जबाबदारी आसतली इमिजिएटली की ताणें प्रत्येक मतदारसंघात कमीत कमी 200 एक्टिव्ह मेंबर्स डेटा कार्ड तयार करचे. ज्या कारणान आमकां दिसतलें ह्या ब्लॉकांक आमचे हे 180 काँग्रेसचे ब्लॉकाचे वर्कर, ह्या ब्लॉकांक आमचे 250 काँग्रेसचे वर्कर्स. सो ते आयडेंटिफाय जाल्ले कारणान एक त्या ब्लॉकाक फंक्शनिंग करपाक बऱ्या पडटलें, बूथ लेवल काम करपाक बऱ्या पडटलें आनी इलेक्शनाची तयारीक सज्ज जावपाक एक वेगळे मार्ग. सो ही सगळी पी चिदंबरमची आयडिया आसा आनी म्हाका दिसता त्या आयडिया घेवन गेले जाल्यार आमकां सगळे ब्लॉकांनी जमायचो.